नमस्कार इश्टानो. फाटल्या दिसांनी ह्याच म्हयन्यान वार्का सालसेत तालुकान फातराडे बीच म्हणून आहा थंय कोणी तरी JCB घातली खंय हेवी अर्थ मुव्हिंग मशिनरी. कित्याक थंय खंय झाडां झिलां बिलां वाडलेली ती वाट क्लियर करपाक लागून JCB घातली. बोवाळ जालो, लोकांनी आडयले, पुलीस येयले आनी GCZMAचे सबसिक्वेंटली इन्स्पेक्शन जालें. सो आमी अशेंच रिसर्च करताले इन सम अदर मॅटर. आमकां तो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट हातीन पडलो, खंयचो GCZMAन इन्स्पेक्शन केल्लो तो. सो हो तेचो एक्स्ट्रॅक्ट वाचून पळोवया. सो सुमोटो रिपोर्ट खंय विथ एक्स्ट्रा P. बॅकग्रावंड एज पर इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम मेंबर सेक्रेटरी सुमोटो कॉग्निजन्स घेतले आनी थंय 11-10 नोव्हेंबर 2025 इन्स्पेक्शन केलें एक्सपर्ट मेंबरान. ती कंप्लेनंटांची बीन नांवां काडला हांवें बेश्टी. आमकांय कंप्लेनंटांचेर बीन कितें प्रॉब्लम जाल्लेले नाल्यार पॉलिटिकली मोटिवेटेड बीन म्हणून आमकां एलिगेशन नाका. आमकां एक सिरियस मेसेज कन्वे करपाची आहा म्हणून वी आर नॉट गोईंग इन टू द ह्युमन एस्पेक्ट ऑफ इट. कंप्लेनंट कोणी केल्लेले ते हितून वचना आमी. पूण बाय एंड लार्ज त्या गांवच्या लोकांक जे कोण इनवॉल्ड आहात ते आनी पंचायतीक ही मेसेज आयची. तो फुडें या. सो ऑब्जर्वेशन्स खंय द लँड इन क्वेश्चन इज इन सर्वे नंबर 126/1 ऑफ वार्का विलेज सालसेत तालुका. कितें कितें एलिगेशन्स आहा, कितें कितें वॉयलेशन्स जाला ते रिपोर्टान आसा. येस, CRZ वॉयलेशन्स जाला, बट टुडेज ब्लॉग इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दॅट. फुडाराक कितें जावं शकता, प्रोबेबिलिटी फुडार कितें कितें चान्सीस आहा जावपाचे जर हे जायत जाल्यार त्या संदर्भान हो व्हिडिओ इट इज रिलेटेड टू दॅट. सो ह्यो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट हातीन पडलो. आमचो इंट्रस्ट बेजिकली ह्या स्टेटमेंटाक लागून ह्या इशून डेवलप जालो. स्टेटमेंट कितें, ह्या एका न्यूज आर्टिकलान आमी वाचलो. Incidentally, Sarpanch Flavia told the media at the Kolwa police station that the panchayat had passed a resolution to build a road and drain at the access and to clean up the area due to heavy spread of bushes. So bushes been clear karpache okay. To construct a road is the concern. सर्वे नंबर 126/1 ऑफ वार्का विलेज. कोण ओनर्स ते पळोवया फॉर्म 1 and 14. सो इश्टानो पळोवन घेवचे. सर्वे नंबर 126/01 इनवेरिएबली यूज जाता तो फॉर डॉक्युमेंटेशन पर्पज. वार्का फातराडे, नेम ऑफ द फील्ड प्रीमियरो फातराडे. टोटल एरिया 50,275, 50,275 स्क्वेअर मीटर टोटल एरिया या सर्वे नंबरा अंडर. आणि मॅसिस VNA वेंचर्स इज द नेम ऑफ द ऑक्युपंट. सो हे खंयच्या तरी कंपनीच्या नांवार आहा. आतां ही कोण कंपनी ते पळोवन घेवया आमी इश्टानो. आमी जसो सोद लायलो तेज्या हिशोबान ही कंपनी दिल्ली रजिस्टर ऑफ कंपनीजान रजिस्टर्ड आहा, ROC दिल्ली. आणि ह्या कंपनीचे जे पार्टनर्स आसा ते आनंद कुमार एंड विचितर लता म्हणून हे ओनर्स पार्टनर्स ह्या कंपनीचे. आता हे आनंद कुमार आणि विचितर लता कोण ते जर सोदून काडून वचत जाल्यार कन्सर्न्स कितें आहा ते कळटले, तुमकांय कळटले. कित्याक आमी सरप्रायज जाल्लेले की हे लोक हांगाय पावले काय म्हणून. इश्टानो पळोवन घेवचे. UP ची जी आदली CM आसलेली मायावती तेजो रिलेटीव भाव खंय आनंद कुमार. BSP बहुजन समाज पार्टी जे UP बिहाराक कंटेस्ट करतात त्या पार्टीची जी हेड आहा, चीफ आहा, तेजो भाव आनंद कुमार. तर तुमी वाचून पळयशात हांगासर 2017 ही न्यूज आर्टिकल. बहुजन समाज पार्टी लीडर मायावती ऑन फ्रायडे अपॉइंटेड ब्रदर आनंद कुमार आणि न्यूबी कुमार एंड वाईफ विचितर लता. सो आनंद कुमार आणि विचितर लता आर हजबंड एंड वाईफ.
दॅट इज हाव V&A वेंचर्स जाला अशें दिसून येता फ्रॉम वॉट वी हॅव डिस्कवर्ड. आणि दिस कपल इज कनेक्टेड टू BSP चीफ मायावती who are basically from UP बिहार सायड. सो आतां पंचायतीक आनी वार्का गांवच्या लोकांक आनी जे कोण हे करपाक फुडें सरला, मे बी तुमकां खबर नासत, पूण तुमी थंयच्यान जर आतां रोड काडून दिशात जाल्यार ह्या प्रॉपर्टीक एक्सेस क्रिएट करून दितले. ह्या प्रॉपर्टीक एक्सेस क्रिएट करून दिले जाल्यार इट वील बी एलिजिबल फॉर डेव्हलपमेंट. आतां डेव्हलपमेंटाक एलिजिबल जायत जाल्यार ओनर कोण आनी बेनिफिशरी कोण ते आतां तुमकां आमी सांगलेले आहा. सो बेजिकली तुमी जर हो जो रेजोल्युशन घेतला म्हणून सांगतात फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड इन दीस प्रॉपर्टी, सो बेजिकली दीस पीपल आर ट्रायंग टू क्रिएट एन एक्सेस टू दॅट प्रॉपर्टी. एक्सेस दिलो डेव्हलपमेंट जातले. सो आतां ही पंचायत कोणाक लागून एक्झॅक्टली काम करता हो प्रश्न लोकांनी त्या पंचायतीक विचारपाचो वेळ येयल्लो आसा. जर पंचायतीक खबर ना जाल्यार दीस इज फॉर यू पीपल. बेनिफिशरी मायावती UP बिहाराची आदली CM ह्या लेवलाचेर या नाका न्हू आमी की UP बिहाराक लागून जर फायदो करूंक दिवपाक लागून आमच्यो पंचायती ऑपरेट जावपाक लागल्यो जाल्यार उरला कितें. वार्का लोकांकूय सांगता, गांवच्या लोकांकूय सांगता की मातशी काळजी घेया. हे अशें जावपाक लागलें न्हू जाल्यार मागीर आनीक माणसुकी ना. UP बिहारवाले थंयसर येवन डेव्हलपमेंट करूंक लागले वार्कान जाल्यार मागीर उरला कितें. सो दीस इज हे फक्त तुमकां शिटकावणी चोत्राय कॉशन तुमकां अलर्ट करपाक लागून हो ब्लॉग की दीस इज वॉट द स्टेटस इज जे आमकां रिसर्च करून जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. जर कोणाक कॉन्ट्रडिक्शन आहा जाल्यार यू कॅन कमेंट ऑन दीस पोस्ट. कांय प्रॉब्लम ना. वी आर विलिंग टू करेक्ट, बट दीस इज वॉट वी हॅव डिस्कवर्ड. कोणाकूय जर कितें डावट आसा जाल्यार क्लॅरिफिकेशन सॉर्ट करूं शकता, सीक करूं शकता, कांयच प्रॉब्लम ना. बट बी कॉशियस बिकॉज ही जर इन्फॉर्मेशन जर आमी आतां पळयत आनी वी आर शुअर अबावट इट 99% शुअर, बट 1% जर तुमकां डावट आसा न्हू जाल्यार वी आर विलिंग टू एमेंड, पूण आमकां रॉंग प्रूव करा. आनी जे कोणी हें काम हातीन घेतलेलें पळय करपाक तेणी आतां सांगचें की ऑन हूज इन्स्ट्रक्शन केल्लेलें आनी पंचायतीन रेजोल्युशन घेतला तो प्रोपोजर कोण, सेकंडर कोण, आनी त्या लोकांक वचून विचारपाचें की तुमकां हें खबर आसलेलें काय म्हणून, काय तुमी त्या मायावतीच्या भावाक काम करता UP बिहाराक. विचारपाचें गांवच्या लोकांनी वचून हांकां. दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. हे अशें उपकारचें ना. जर आमचे गोंयचेच लोक जर ऑपरेट जावपाक लागले आनी दॅट टू पीपल फ्रॉम पंचायत इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाल्यार इट इज मोर डॅमेजींग. लेट्स नॉट टॉलरेट दीस. हे स्टॉप जावपाक जाय गोंयांत. इश्टानो विचार करा. देव बरें करूं.